Sacramental रावलोल्या मोगाच्या जेजू Sacramental रावलोल्या मोगाच्या जेजू उलपाय आमची काळजां तुझ्या मोगान बोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणान उलपाय आमची काळजां तुझ्या मोगान बोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणान मुनच्या सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुतान मुनच्या सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुतान बोसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्याक आमी खोरी देवाची भुरगीं बोसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार मजाक आमी खोरी देवाची भुरगीं रितुमीचे देवलोल्या सर्गीच्या ओंड्या रितुमीचे देवलोल्या सर्गीच्या ओंड्या ओसोक बुकोलेले आत्मे आमचे वेगी उबार सांबाळ गोठायेन तुजे ओसोक बुकेलोले आत्मे आमचे वेगी उबार सांबाळ गोठायेन तुजे उंड्या रुपान लिपलोल्या सर्गीच्या राया उंड्या रुपान लिपलोल्या सर्गीच्या राया आमच्या बोडव्याक मेळनास लोल्या खाणां ओळखू आमी तुज्या मोगाची खुणां आमच्या बोडव्याक मेळनास लोल्या खाणां ओळखू आमी तुज्या मोगाची खुणां जेजू तुजे सोरशी येवन सगळें म्हजें तुका दिवपून म्हाका तूं शांतीन बोदताय म्हजें जिवीत सगळेंच कासावीस जाल्लें कितें करपाचें कितें म्हणपाचें कशें जिवोवपाचें तें म्हाका समजनासलें भितरल्यान सगळोच काळोख आनी अशें घडलें म्हणटच तूं ही हाय अशें म्हाका दिसता पूण हांव जाणो की तूं सदांच हे स्थितीन
केन्नाच म्हाका सोडिनाय, तरी पूण असले अणभव म्हाका घडले म्हणटत म्हजें मन, म्हजी भावना वेगळीच जातात. पूण जेजू, तुवें म्हाका सांगलां की तूं म्हजी सुरशीं आसाय म्हणून. त्या वेळार तूं म्हाका घोटाय दिताय, तुका अदीक आनी अदीक एकवटोन तुजे बरोबर संवसाराच्या साल्वासांवा पासत म्हजें जिवीत तुका एकवटोन भेटूंक. जेजू, म्हाकाच न्हय पूण कितल्याशा जाणांक अशेंच घडटा. तांची सगळ्यांची हांव आतां आठवण करतां आनी तांकांय तुजी सुरशीं हांव हाडटां. जेजूचे दोळे आमचेर लायलोले आसात म्हणून आमी ताचेर आमचे दोळे दवरया आनी हातूंतल्यान जेजूची घोटाय, जेजूची पेखवणी आमकां मेळटली. जेजू, ही तुजी उतरां आयकून म्हाका खोंत भोगली. म्हाका समजलें ना. जांचो हांव मोग कोत्तां ताका हांव झुपाटी दितां आनी खास लायतां. ही समजोंक ना जेजू, समजोंक ना. पूण मागीर तूं अशें म्हणटाय, देखून उर्भागे आनी जिवीत बदल. उर्भागे आनी जिवीत बदल. जेजू, तुजी कृपा म्हजेशी आसा म्हूण हांव जाणो. तुजे कृपेक लागून म्हाका हे परिस्थितींत उरपा मेळटली. पूण आनीक तूं म्हाका कितें सांगताय की म्हजी चाल आसा ती सारकी न्हय आनी ह्या कारणाक लागून तूं घडयेक म्हाका शिडकायताय.
आदली चाल हांवें बदलूंक जाय. आनी बरी आसली तरी पूण तूं म्हाका आनिकूय खोलायेन तुजे सारको जावंक तूं म्हाका आपयता आसाय, घडयता आसाय. तुजे कृपेन बरोवन म्हाका ही घोटाय दी. हिंच्याच चिंतनांक व भावनांक चिटकोन रावना जावंक. ताका चिटकलो म्हणटोच ती म्हाका आपल्या ताब्यांत कोत्तात आनी हांव ताचो गुलाम जातां आनी हे परी म्हजेर उतरूश ओडून घेतां. पूण तूं म्हाका अशें म्हणटाय, हो पळय हांव दाराचे उंबऱ्यार आसां आनी दारार मात्तां. हो पळय हांव दाराचे उंबऱ्यार आसां आनी दारार मात्तां. असले स्थितीन जेजू हांवें धीर आनी आदार घेवंक जाय. त्या वेळार तूं म्हाका सोडिनाय पूण म्हजे भितर येवंक सोदताय. जंयसर हांव कोश्टवतां, दुखवतां, थंयसर तूं येवन दारार मात्ताय आनी थंयसर म्हाका म्हजी स्थिती उक्ती कर म्हणटाय. तूं तातूंत येवंक सोदताय. जेजू, हे घोटायेन म्हाका तूं भर. तूं म्हाका अशें म्हणटाय, म्हजो ताळो आयकून कोण म्हाका दार उक्तें करीत ताच्या घरांत हांव भितर सोदतलों. वय जेजू, म्हजी भावना, म्हजी दूख, म्हजे कोश्ट हे सगळें म्हजे भितर चलता तितलें हांव तुका उक्तें कोत्तां. हे जेजू आनी म्हजे भितर तूं वस्ती कर त्या चिंतनांनी, त्या म्हज्या भावनांनी, ते म्हाजी चालींतल्यान. तुजो ताळो सायबा हांव आयकूंक लागलां आनी हांव समजोंक लागलां की हें सगळें दार तुका उक्तें कोत्ता. कित्याक तूं अशें म्हणटाय, ताच्या घरांत हांव भितर सोदतलों. सर जेजू, ये जेजू आनी म्हाका भितरल्यान तुजो स्पर्श जावनी. आनी तूं अशें म्हणटाय, ताचे बरोबर जेवतलों म्हणजे हें जें हांव सोंसतां भोगतां तितलें तूंय पत्करतलोय, म्हजे बरोबर तूं रावतलोय. म्हज्या एकवटान तूं म्हाका धीर आनी आदार दितलोय. तूं म्हाका सदांच म्हणटाय, सगळीं तुमी कोश्ट कोत्तात आनी ओज्याच्या भारा खाला आसात ती म्हजीशी याद आनी हांव तुमकां समाधान कोत्तलों. वय जेजू, हे परी तूं म्हजे बरोबर जेवतलोय आनी म्हाका तुजे घोटायेन बसतलोय. म्हजे सोरशिल्ले
जें वायट आसा आपलेपणाचें आसा तितलें तूं काडून म्हाका शुद्ध निर्मळ पवित्र तुज्या पवित्रतायेन भरतलोय. तुवें जेजू तुज्या जिवितांत ह्या सगळ्याचेर जैत वेल्लें आसाय. तूं म्हाका अशें म्हणटाय, हांव जैतिवंत जालां आनी आतां म्हज्या बापाच्या सांगाता ताचे सदरेर बसलां. तेच परी जैत व्हरतल्यांक म्हज्या सांगाता म्हजे सदरेर बसूंक दितलो. वय जेजू, तूं म्हाका येदें व्हडलें भाग फावो कोत्ताय तें म्हाका समजोंक नासलेलें, पूण ह्या फुडें हांव तुका पूर्णपणे सहकार दितलों. सगळ्या संसाराचो तूं सांबाळना. करता दोन्या तुका नमस्कार. गायता तुजी मोहिमा सभेन आसा. जेजू, स्तोत्रांतल्यान तूं म्हाका अशी घोटाय दिताय. सर्वेस्परा, तुज्या तोंबूंत बिडार करूंक कोणाक मेळत तुज्या भोव पवित्र दोंगरार कोणाक ठिकाण करूंक तांकोत. चुकी विणे भोंवता, न्याय नितीन चलता, काळजान तावन सोत उलयता. आपले जिबेन पेल्याचेर बोगलाटां घालिना असल्या मनशाक चुकी विणे भोंवता. चुका जेजू म्हजे सगळें घडटात.
ह्यो चुकी जेजू केन्नाय हांव करून घेतां. केन्नाय हांव शिथिदान आसना. म्हज्या चिंतनांनी ओ भावनांनी जियेता हांव आनी ताका लागून जें म्हज्या फुडें घडटा ताका हांव हाजीर जायना. केन्नाय हे भितरले चालीक लागून न्याय नितीन चलना. केन्नाय हांव जाणो कितें पळयतें पूण सोत लिपयतां. काळजांत थावन सोत उलयना. बोगलांटां दुसऱ्याचेर घातलेलीं आसा. म्हणजे जबाबदारी घेवंक ना. दुसऱ्यांक हांव समजून घेवंक ना. केन्नाय घेवचो ना. घेवचो ना कित्याक हांवें भितरल्यान म्हाका जाय पळय तशें थारायलेलें आसा. पेल्याक कसलेंच वायट करिना. आपल्या भावाचेर लोचकोंडां घालिना. खोट्या नोश्ट्या मनशां कांताळटा. पूण सर्वेस्पराची भक्ती कोत्तेल्यांक मानान लेखता असल्या मनशाक. जेजू केन्नाय म्हज्यान वायट मनशांक बरें म्हूण समजोन धरल्या. देखीवंत म्हूण समजोंक धरल्या. ताका हांवें कंटाळूंक ना. आनी केन्नाय तुजी भक्ती कोत्तेल्यांक मानूय दिवंक ना. पूण तूं अशें म्हणटाय की असल्यांक तूं सगळें बरेंपण तुज्या दोंगरार दितलोय म्हणून. भितरल्यान जेजू हांवें उदारपणी दिवंक ना. उश्णें दिता, वाड घेना. लोंच खावंक कबूल ना. निरोपराध्यांक वायट करिना असल्याच मनशाक. जो मनीस असो चलता तो थीर आसतलो सदांकाळ. तुजेच कृपेन जेजू म्हज्यान अशें करूंक जाता.
is here. Come bow before him now with reverence and fear. In him no sin is found. We stand on holy ground. Be still for the presence of the Lord. The Holy One is here. Be still for the glory of the Lord is shining all around. He burns with holy fire, with splendor in his crown. How awesome is the sight, our radiant King of light. Be still, for the glory of the Lord is shining all around. Be still, for the power of the Lord is moving in this place. He comes to cleanse and heal, the minister his grace. No work too hard for him. In faith receive from him. Be still, for the power of the Lord is moving in this place. Yes, Lord. After listening to you and after being with all that is going on in me, and after receiving you into those places of my life where internally I was disturbed, you have shown me what is going on in the stillness. Why I was not able to be still? Because these internal structures, patterns, programs were not allowing me to remain in peace. But the moment I have given these to you, Lord, the moment I allowed you to come and touch me internally, you have opened my eyes, and now I can see. Thank you, Lord. Thank you for your presence. Lord, I want to bring so many people to you. Thank you, Lord, that you will also touch them as you have touched me. And you will also transform them, that they no longer remain the same. Lord, we bring Claudia Costa and her family and friends. Touch them, Lord. We bring to you Maria Magdalena Almeida Evales.
Thank you, Lord, for the things that you're doing in her life. Jesu, आमी नेविता फेर्नांडिसाक आनी तिच्या घोराब्याक तुजी सोर्शी हाडटा. तांकां शांती दी, तांच्या जिवितान सूख उदिकान उदीक वाडोनी. जेसू, अनुष्का शराव ही तुजी दू, तुका आपलें जिवीत सगळेंच पेटयता आनी दिनवासता, कित्याक तुवें तिका कितलेंचशें बरेंपण फाव करूंक निर्मिलाय. कितलींचशीं जाणां तुजे भोंवती आतां वेळ सादतात आनी जेजू बरोबर आमी सगळीं आसा पळय थंयसर थान तुका बोजता आनी तुका आमचें सगळेंच ओपन दिता आनी दुसऱ्यांकूय तुजे सुरशीं आमी ह्या मागण्यांतल्यान हाडटा. ताका सगळ्यांक तूं राख आनी सांबाळ जेजू. तांचें जिवीत परिपूर्ण कर तूं आनी तांकां सगळ्या वायटांतली सुटका दी आनी तांकां बरेंपण फाव कर. संस्कारा कितल्या वाढत्या साष्टांगी नोमान कोता सोडून दिवन आदल्यो रीती सेवा दom novo दोता सोयंबाचे विशोय आमचे Gospodat guta
प्रितीच्या बापाक आमच्या सोयतीवोन पोताक ताच्या मोरगोठू कालचा तोनान वोंदोया वाकानु या उपसोल्या ताचे मोदलो मोकाच्या पोवीत आत्म्याक संस्कारो काते पोनान मान दिवया सासना सासना आमेन. तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय सगळ्या आवडाचो उणो तो मागुया देवा एका अजापाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला तो तुज्या मास रक्ताच्या पवित्र गुठाची भोक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबून आसतना तुज्या सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तुजो जी येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक